म्हज्या चड अपुर्बेच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनो आनी खरीतपणी दुसरे क्लासीच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनो, तुमकां बरें हांव देता. इगोशेंत आमी ह्या सांजेच्या वेळार हें रिकॉर्डिंग आमी करता. देखून जरी हो सांजेचो वेळ हें रिकॉर्डिंग फुडें तुमकां फाल्यां पावतलें, कितेंय जावं देवान सदांच तुमकां एक बरो दीस दिवं. जायतो काळ जालो तुमकां पळोवंक मेळूंक ना. भायर रावन घुडी 4 वा 5 भुरगीं उरलेल्यांक ह्या फाटल्या 4 म्हयन्यांनी हांव पळोवंक पावूंक ना. कितलीं वाडल्यांत, मोठीं जाल्यांत, बारीक जाल्यांत, हांव कांयच नकळो. सगळीं घुडी घरान भितर बंद आसात. इस्कॉलांत 3 म्हयने जाले. केन्ना इस्कॉलां सुरू जातलीं हांव नकळो. मागता देवा लागीं आदी फ्रेंड्स, आमचें सदांचें चलतें जिवीत सुरू जावंक आनी बरे भाशेन उरलेले म्हयने ह्या वर्साचे आमी जियोंक बरे भाशेन तुमी शिकून जाणवायेन तुमी वाडूंक हांव दिता. दर आयतारा आमी हांगा एकठांय जातले. दोतोनीच्यो क्लासी आसल्यो आनी दर एके क्लासीक एक भाग्योत नेमलेलो आसा, आस्कारी कसो. आनी दुसरे क्लासीच्या भुरग्यांचो आस्कारी जावन आहा भाग्यवंत जॉ मारिया वियाने. ताची परब 4थेर जाली आनी आमचे इगोर्शेंत तो दीस गवण्याचो दीस कसो आमी पाळ्ळो फाटल्या आयतारा दीस 2 ऑगस्टाचे. भाग्यवंत जॉ मारिया वियाने जल्मलो 8 तारखेर 1786 वर्सांत धारदिली ह्या धाकटुल्या गांवांत लियोन उत्तरेक हांगासर मातशें लागीं पडटा. आनी तो संपलो 4 ऑगस्टाचे 1859 वर्सांत. ताका भक्तीफोंत म्हूण पाचारलो 8 जानेराचे 1905 वर्सांत. आनी त्या उपरांत तो 7 म्हूण ताका पुरगूट केलो 31 मायाचे 1925 वर्सांत. जॉ मारिया वियाने जशें हांवें सांगलें धारदिली ह्या ल्हान गांवांत जल्मलो. आवय बापूय भोव भक्तीवंत भाग्यवंत मनशां. आनी ह्या गांवांत म्हज्या भुरग्यांनो तो वाडलो. पूण सोंपें जावंक ना. कित्याक जशें आमी पळयता 1786 वर्सांत तो जल्मलो आनी 3 वर्सां उपरांत 1789 वर्सांत फ्रेंच रेवोल्युशन जालें. आनी त्या समयार नव्या सरकारान इगोर्जो बंद केल्यो. थोडे कडेन इगोर्जो लासल्यो. पाद्रींक जिवेशी मारले, तेच भाशेन बिस्पांक जिवेशी मारले, जायत्यांक बणगणीत घाले. इट वॉज अ टायम ऑफ टेरर. आनी हे तरेन जरी हें सगळे कडेन शिंपडलोले तरी ज्या गांवांत ज्या मारिये वियाने जल्मल्लो धारदिली हांगासर थंय घोडे तितलें पावूंक नासलें. त्या ल्हान गांवांत आजून शांती आसली आनी शांती मदें तो वाडलो देवबिरांतीन. आनी त्या उपरांत जेन्ना आख्या फ्रांसाक शांती आयली आनी नापोलियन बोनापार्ट हाका इम्पेरादोर कसो नेमलो, ताणें पवित्र सभेक परवानगी दिली शांतीन जियोंक. डो रेवोल्युशन हाचो इफेक्ट ते भाशेन जायतो काळ तगलो. पूण त्या उपरांत तो येतोच
शांती आयली. इगोर्जेक ताणें सोंपेपणां दिलीं. पूण त्या उपरांत नव्यान अशें घडटलें की नापोलियन बोनापार्ट इगोर्जेचेर आड वेतलो. कित्याक ताका जाय आसलें आपूण बिस्मस सायबांक नेमतलो. आपूण कोण पाद्री जावचें कोण पाद्री जावचें न्हय, तो आपूण पळयतलो. आनी हाका लागून फ्रांसाचे बिस्म सगळे ताचेर आड गेले. ताणें म्हणलें ना, हें तुका आमी करूंक दिवचें ना. आनी तेन्ना ताणें इगोर्ज मातयेचेर नव्यान एक झूज कशें मांडलें. पूण कशेंय जावं, ज्यो मारिया वियानी वाडटा देव भक्तीन वाडटना ताचो व्हडलो आवडो जालो आसलो पाद्री जावंक. पूण लातीन शिकचें पडटालें. पूण लातीन ताच्या मनांत वचोच नासलें कशेय भाशेन. इतलें अवघड ताका लागतालें. एका पाद्रीशी तो गेलो आनी ताका सांगलें. आनी हो पाद्री बागेवन जावन आसलो. आनी ताचे वयर कांय विचार केल्या उपरांत ताणें म्हणलें, हांव ताका पाद्रीपणाक तयारी करतलो. आनी खरेंच ताका पाद्रीपणाची एका दिसा व्हड फावो जावंक थंयसरलो पाद्रीगार ताका तयार करूंक सगलो आपलो थेंको दिलो. आनी हे तरेन हो थेंको घेवन आपलीं पावलां ताणें फुडें मारलीं. सगळी तयारी केली पाद्रीपणाची. पूण पाद्रीपणाची अर्द घेवपाच्या वेळार ताका बंद दवरलो. कित्याक जे इस्कॉलर्स कशे आसले ते म्हणटाले, तो लातीन कांयच नकळो, तो कांयच शिकूंक ना, असल्यांक पाद्री करून कसलो फायदो. पूण ते दियोसेसीचो विगाचर आसलो. ताणें म्हणलें, तर ताका तर आंकवार मारयेचो मोग आहा, तो तर दिसा दिसपोटी आंकवार मारयेक करीतपणी मागणें करता, तेर्साचे आपले दुसरे कायदे पाळटा. तो म्हणटा, हांव जबाबदारी घेतलो आनी ताका पाद्री करतलो. आनी खरेंच ताका पाद्री केल्या उपरांत ताका आपल्याच फिरगोशेन थोडो काळ काम करूंक जाल्या उपरांत आर्स म्हणटात ते सुवातेर ताका पाठयलो. आनी हाका लागून ज्यो मारिया वियानी, हाका आमी दुसऱ्या नांवान वळखता म्हणल्यार क्युरे दास. थंय पावल्या उपरांत ताणें पळयलें हें रेवोल्युशन सुरू जाल्लें. ताका लागून लोक सगलो इगोर्जे सोशिलो पयस गेल्लो. देवाचें कांयच पडोंक नासलें. साक्रामेंत नाका आसलें लोकांक. तरणाटी एकठांय जावन हांगा थंय डांस करून नाच करून जायते पडली कसलेय तरेचें आंगावलें घालून मौसा मारतालीं. हें सगळें ताणें आपल्या पळयल्या उपरांत आपल्या दोळ्यांनी ज्यो मारिया वियानी दीस आनी रात मागणें करताले. वा सायबा, तुवें म्हाका हांगा पाठयलाय जाल्यार हे पोरशे पासत हांव वावुरतलो. कितें करचें तूं म्हाका सांग. कोणाक भियोंक ना. पूण मागण्यांतल्यान पिराचीत करून धणभण करून जायतो वावुरलो त्या गांवांत शांती हाडूंक. आनी ताचें मागणें देवान आयकलें. इलो इलो करून लोक इगोर्जेक येवंक लागलो. इलो इलो करून मिसाक येवंक लागलो. इलो इलो करून कुमसराक येवंक लागलो. आनी खंयसरलो लोक आर्स म्हणटा त्याच गांवचो न्हय, जायत्या दुसरे कडेचो गांवचो लोक ताचेशी येवन जायते फावटी तो कुमसार करतालो. सगळीं वरां जीं तो सारतालो ताच्या जिविताची कथा आमकां सांगता की सुमार 18 वरां पर्यंत दिसाक कुमसदोरीन बसून तो लोकांची कुमसरां आयकून तांकां बोक्षणां दिवन शांती दिवन काळजाची आनी मोलांची तांकां घरा परतून धाडटालो. हे भाशेन भाग्यवंत क्युरे दास बरें जिवीत ताचें, जे घुडे आमी वाचूं येताले. आमचे लागीं पुस्तकां चोयत आहात. ताच्या जिविता वयर एक पुस्तक आहा. भोव थोडे एका अद्देवरा मदें हें वाचून कोबार करूं येता. म्हज्या भुरग्यांनो, तुमी तर वाचीत जाल्यार दुबाव ना. भाग्योन ज्यो मारिया वियानीच्या जिविताची तुमी ओळख घेवंक पावतलींच. आनी हे तरेन ताचेच भाशेन एक भक्तीवंत जिवीत जियोंक पावतलीं. तर हें सोंपयतना ताच्या मनाक आमचे कोंकणी भाशेंतल्यान गीत आसा तें गीत गायता. आनी ते उपरांत ल्हानशें मागणें हांव करतलों. हें गीत आमकां गायनाच्या जल्याचेर मेळटा. अंक U 21
पान 241. जाणारा बोन वियाने jak देवान उत्तम गिन्यान दिले जुआव kaltia jadnikak serafice caris paule João kaltia jadnikak serafice caris paule Padringtane magon gewun Živit tace mogan borom Jesus sarke gori saun Ot mea gatir soglec korco Jesus sarke gori saun Ot mea gatir soglec korco Sorgincha bo mogar bapa Bagyon Jean Marie Vianney tume upsoiloi Ani taka boro gongri saunk tume vat dakoili Monan गुडे उस्कोत पूण तुझ्या मोगान ताचे काडीस लासताले तुवें दाखयल्ली वाट धरून विस्वाशीपणीन चलून भाग्योन जावंक तो पावलो आनी ताका पवित्र सभेन दियोसेसान पाद्रींचो आस्कारी नेमला हे तरेन सगळ्या पाद्रींनी खरीतपणी जे इगोर्सांनी काम करतात वा फिरगोसांनी काम करतात तांकां तो जावन हा एक व्हड नमुनो बापा तुवें आमकां ह्या भाग्यवंत मनशाक आमकां एक देख कशी दिलाय दिकून तुका आमी आर्गां दिता तेच भाशेन दुसरे क्लासीच्या आमच्या दोतोरींच्या भुरग्यांचो तो आस्कारी जावन आहा बापा आमी तुज्या लागीं मागता ह्या ल्हान भुरग्यां मदें जाका घडये तुवें पाद्रीपणाचें आपोवणें दिला वो दितलोय तांकां जिविताची खरी वाट दाखय बरो फुडार तांणी विचून काडूंक तुजी खुशी जाल्यार पाद्रीपणांक तांणी वेंग मारूंक आनी हे तरेन ह्या गांवांत आनीक पाद्रीपणाची आपोवणी उपसूंक आनी हांगा चल्लीं भुरगीं जीं घडये एका दिसा पाद्री जायत दुसऱ्या फिरगोसांनी वचून तुजें बरेपण तुजो मोग तुजी शांती तुजें बोगसणें भाग्योन जुआंव बातिस्ता जुआंव मारिया भाशेन ते दुसऱ्यांक दिवंक पाव म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन